शिक्षण ही मुळावी गजाल। शिक्षण खाते मुख्यमंत्र्याकडेनच आसा। शिक्षणाचेर ताजी भरपूर भाषणां आयकपाक मेळटात। पण वालकिणी सांगे मुळावे सरकारी शाळेत कितलोसोच तेंप शिक्षकच नाशिल्ल्यान भुरग्यांचो फुडार वाटोवपाक दुसरे भाशेत शिक्षणाचे अब्रू राखपाक गांवांतल्या तरणाट्यांक फुडाकार घेवचो पडलो। मुफ्त शिक्षण दान करून ताणें शाळेची शान राखली। गोंयभर ही बातमी गाजता। हे शाळेतलो शिक्षक रिटायर्ड जाल्ल्यान शिक्षक नासलो। ही शाळा उगेचे शाळेत विलीन करपाचें आसलें, पूण थळाव्यांनी ताचो वास लागतकच ताणें आपली शाळा वाटोवपाचो निश्चय केलो। गांवांतलो तरणाटो प्रेमानंद रेकडो हाका भुरग्यांक शिकोवपाक लायलें। ताणें गांवचे शाळेची अब्रू आनी शान राखपाचें आपलें कर्तव्य केलें। पूण ही खबर मिडियांतल्यान फुट्टकच बोवाळ जालो। पळयात शिक्षण संचालक शैलेंद्र जिंगडेन कितें सांगलें तें। एक टिचर रिटायर जाल्ली ऑगस्ट म्हयन्याच्या एंडाक। सो दुसरे टिचराक थंय ऑर्डर काडिल्ली, पूण तो टिचर थंय जॉयन जावना बारीक बारीक कितें रिजन दिवन। सो त्या खातीर आज सकाळी दुसऱ्या टिचरीक थंय पोस्ट केली आनी तो जो एडीएन ताका ऑर्डर काडिल्ली त्या टिचराक आनी तो थंय वचूना, ताका हांवें ऑर्डर काडले आज। सो फाल्यां नाल्यार पोरां तो थंय त्या स्कुलान जॉयन जातलो। प्लस कितें इशू आसा हे आमी इन्वेस्टिगेट करतले आनी जर तो खरोच कल्पीट आसा जाल्यार ताचेर एक्शन घेतले। सरकारी शाळांनी शिक्षक नाशिल्ल्यान शिक्षक दानाचें काम करपाची पाळी थळाव्यांचेर येता हें कितें चल्लां? पत्रकारांचो प्रश्न। ताचे शिक्षण संचालकान दिल्ली जाप। इनफॅक्ट सरपंचान ताका हें केलें दिसता म्हाका, आयडेंटिफाय करून हें केलां। ताणें म्हजे कडेन उलयलें बी की आमी घाल्लो टिचर जॉयन जायना आनी त्या टिचराक अशें डिफिकल्टूय ना, कित्याक ते आतां नवें स्कूल जें आमी थंय ताका घाला तें ताका लागीं पडटा पयलींच्या परस। सो म्हाका इन्वेस्टिगेट केल्या शिवाय हांव कांय सांगूंक शकना, पूण आमी एक्शन घेतलें तो जर रॉंग आसा जाल्यार, कित्याक भुरग्याचेर अन्याय जाता। आमकां प्रॉब्लम आसा, टिचर कमी आसा आनी त्या खातीर 142 टिचराचो रिक्रुटमेंटूय चालू केला, एप्लिकेशनां बी आयल्या। फक्त ते टेस्ट घेवन सिलेक्शन करपाचें उरलां। शाळेंतल्या बारीक सारीक उपक्रमांक वर्सुकी फंड मेळटा, ताचो हिशेब पालकांक दाखोवचो पडटा। मिड डे मिलाचे बाबतींत पालकांक शहानिशा करपाक मेळटा। खाणाचो दर्जो तपासून पळोवपाक मेळटा, ताचेरय शिक्षण संचालकान म्हायती दिली। मिड डे मील कंप्लेंट येता, मिड डे मील सारको नासता म्हणून, पूण पेरंट्सांनी वचून तो टेस्ट करपाचो आसता आनी पेरंटाचे पीटीएचे अध्यक्ष नाल्यार सेक्रेटरी ताची सायन आसल्या शिवाय बील पासून पास जायना। पूण मागीर कंप्लेनी कोणूय करता, पूण त्या दिसा वचून पळोवपाक कोण रेडी जायना। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।